म्हादयाच्या विशयावयल्यान गोंयभर सध्या खवदळ पडला, पूण गोंय सरकार मात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचेर निबून आसा. मोदी है तो मुमकीन है हे म्हणपी गोंयचो मुखेलमंत्री लेगीत म्हादयाच्या विशयाचेर नमते घेतला काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर कांय रावना. कित्याक तर गोंयचो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तानवडेच्या कोतान भाजपाची सत्ता आशिल्ल्यो पंचायती आनी पालिकांक म्हादयाच्या समर्थनांत थाराव घेवपाक सांगल्या. हे थाराव घेवन केंद्र सरकाराक धाडून दितले. केंद्रात आनी गोंयांत लेगीत भाजपाची सत्ता आसा, देखून सरकारी तशेंच पक्षीय पावंड्याचेर ज्यो हालचाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्ल्यो काय सद्या दिसना, अशें विरोधकांनी उलोवन दाखयलां. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर हाऊस कमिटी नेमची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आमदार विरेश बोरकारान सोमारा सर्वपक्ष बसका जाल्या उपरांत मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवप केला. तशेंच ह्या हाऊस कमिटीच्या मजतीन म्हादयाच्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास जावचो अशी मागणी लेगीत ताणें केला. तशेंच म्हादयाच्या विशयाचेर विधानसभेच्या येता त्या शिंयाळी अधिवेशनात श्वेतपत्रिका मांडपाची लेगीत रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान मागणी केल्या. सध्या म्हादय न्हंयचो विशय गोंयांत बरोच चर्चेत आसा. ह्याच फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आनी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार हाणें हाऊस कमिटी नेमची अशी मागणी मुखेलमंत्र्या कडेन केला. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान 2020चो DPR ट्वीट करून गोंयकारांची दिशाभूल करपाचो यत्न केला. म्हादयाच्या विशयांत तांकां म्हायती नासत जाल्यार ताणें बेश्टेच वावडी तरी पातळोवची न्हय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अशें म्हणटा. विजयान सोमारा हो DPR ट्वीट केल्लो, ताचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताका जाप दिल्या. विजय फक्त राजकीय स्टंट करता आनी लोकांची दिशाभूल करपाक सोदता अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. मंगळारा मिरामार दर्यादेगेचेर भारतांतल्या पयल्या पर्पल फेस्टाचो प्री पर्पल फेस्ट इव्हेंट जालो. मुखेल सचिव पुनीत गोयल हांणी समाज कल्याण मंत्री आनी हेरां वांगडा ई-रिक्षा, फ्लोटिंग व्हिलीचेर आनी भारताची पयली युनिफायड बीच क्रिकेट हाचें मिरामार दर्यादेगेचेर उक्तावण केलें. ह्या इव्हेंटा खातीर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड गोंयांत 3 दिसां खातीर येवपाचे आसात. तशेंच फामाद गायक शंकर महादेवन हाणें आपली टीम परफॉर्मन्सा खातीर तयार दवरल्या. ते स्वता दिव्यांगां खातीर फुकट परफॉर्मन्स करपाचे आसात. तशेंच ब्रँड एम्बेसिडर ऋत्विक कुमार ठाकूर हाणें शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्या मनशां खातीर खासा तयार केल्ल्या व्हीलचॅरीचेर दर्यांत जलतरण अणभव घेतलो. पेडणेकारांक मोपा विमानतळाचेर खासा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक दिलां. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर लेगीत हाजीर आशिल्लो. सोमाळा ह्याच टॅक्सी मालकांनी तांकां खासा कावंटर दिवचो म्हणून पेडण्यात आंदोलन लेगीत केल्लें. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक पेडणेकारांक विमानतळा खातीर खासा येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर दितले अशें आश्वासन दिलां. पेडणेच्या टॅक्सीकारांक हे आश्वासन दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर लेगीत थंय हाजीर आशिल्लो.
विरोध आसून लेगीत तळ्या लागसर 17 बंगल्यांक परवानो दिल्ल्या मायणा कुट्टरेच्या शेतकारांनी मंगळारा पंचायतीत वचून सरपंचाक घेराव घातलो. ह्या बंगल्याक कसल्या आधाराचेर मान्यताय दिल्ल्याचे शेतकारांनी सरपंचाक विचारले. तशेंच आमच्या विरोधाचेर कितें कारवाय केली ताची जापूय विचारली. शेतकारांक समाधानकारक उत्तर मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकार खूब खुबाळ्ळे. निमणे पंचांनी शेतकारांची बाजू उखलून धरली आनी उपरांत पंचायतीन हे परवाने फाटीं घेवचे मान्य केले. विरोध आसतना लेगीत तळ्या लागसर 17 बंगल्यांक परवानो दिल्ल्यान मायणा कुडतरेच्या शेतकारांनी मंगळारा पंचायतीत वचून ह्या सरपंचाक घेराव घातलो. पर्यटनाचो सर्ग आशिल्ले गोंय सोऱ्या विशीं संवसारांत फामाद आसा, जाल्यार राज्याच्या तुळेंत गोंयांत सोऱ्याचें मोल उणें आशिल्ल्यान सोरो पिवोवपी सातत्यान गोंयाक भेट दिता. सगळ्यांत चड सोरो पिवोवपी राज्याच्या वळेरेंत देशांत गोंय 5वे सुवातेचेर आशिल्ल्याचे ट्रेड ब्रेन्स हे एजन्सीन केल्ल्या संशोधनांतल्यान ही आंकडेवारी मुखार आयल्या. तातूंत अरुणाचल प्रदेश पयले जाल्यार गोंय 5वे सुवातेचेर आशिल्ल्याचें उक्तें जालां. भारतांत सगळ्यांत उणें सोरो पिवोवपी गुजरातांत 3.24% आशिल्ले. त्या उपरांत ह्या वळेरेंत जम्मू काश्मीर 4.61%, राजस्थान 5.62%, महाराष्ट्र 7.26%, उत्तर प्रदेश 7.38%, बिहार 7.62%, हरियाणा 8.5% आणि कर्नाटका 8.56% अशी आंकडेवारी आणि ह्या राज्यांचो क्रमांक आसा. जेन्ना विजय सरदेसाय भाजपाच्या पक्षान आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हादें वाचोवपा खातीर कांयच केलें ना. आनी आतां जेन्ना तो भाजपान ना तेन्ना म्हाद्याचो विशय घेवन राजकारण तापयता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष मनोज परबान केला. विजय सरदेसाय गोंयच्या हेर विरोधी पक्षा भशेनूच म्हादें वाचोवपाची फकाणां म्हणटा, मात प्रत्यक्षांत कांयच करिना अशें मनोज परबान ह्या वेळार उलोवन दाखयला. मनोज परबाचें म्हणणें आसा, जेन्ना विजय सरदेसाय भाजपात आशिल्लो तेन्ना तेणेच कांयच करूंक ना. जेन्ना विजय भाजपाच्या पक्षांत आशिल्लो तेन्ना म्हादें वाचोवपा खातीर विजय सरदेसायान कांयच केल्लें ना. आनी जेन्ना तो आतां भाजपान ना तेन्ना म्हाद्याचो विशय घेवन राजकारण तापयता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सर्वेसर्वा मनोज परबान करून दाखयला. विजय सरदेसाय गोंयच्या हेर विरोधी पक्षा भशेनूच वागता अशें मनोज परबाचें म्हणणें आसा. गोंयांतल्या सगळ्या हॉटेलांक आनी हेर रावपांच्या युनिटांक म्हयन्या प्रमाण तांच्या हॉटेलांक चॅक इन करपी पर्यटकांची म्हायती दिवपाचे निर्देश पर्यटन खात्यान दिल्यात. तशें करूंक ना जाल्यार 10,000 रुपयांचो दंड फारीक करचो पडटलो आनी नोंदणी प्रमाणपत्राचें नूतनीकरण आडयतले. आनी हॉटेलांचो वेवसाय चलोवपी दर एकल्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा पयलीं म्हयन्याक हॉटेलांत रावपी पर्यटकांची म्हायती आशिल्ली आंकडेवारी सादर करची पडटली. अशी आंकडेवारी फकत इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन आनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीन तयार केल्ल्या सॉफ्टवेअरा प्रमाण सादर करची अशें खात्यान स्पश्ट केलां. मिरामार रोटरी क्लबान येरादारी खात्याच्या जोडपावलान मंत्री माविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी जाणट्या वाहन चालकां खातीर तांच्या गाडयेचेर स्टिकर लावपाक सुरवात केली. जे तरेन गाडी चलोवपाक शिकप्यां खातीर गाडयांचेर एल स्टिकर आसता तेच तरेन जाणट्या वाहन चालकांच्या गाडयांचेर स्टिकर म्हटल्यार एल्डरली ड्रायव्हराचो स्टिकर लेगीत लावप गरजेचें आनी हो स्टिकर लावप सक्तीचो करपा खातीर यत्न करतलो अशें माविन गुदिनोन ह्या वेळार लोकांक सांगलें. जशें गाडी शिकपी आसता तेंच्या गाडयेचेर एल लायले वता तशेंच आतां जे जाणटे लोक आसतले तेंच्या गाडयेचेर लावचे अशी मागणी मिरामार रोटरी क्लबान केला.
उदका विशीं गोंय राज्य स्वयंपूर्ण जावचें ते खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात. फुडल्या 50 वर्सांची उदकाची गरज वळखून ते नदरेन नियोजन सुरू केलां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. उदका स्रोत खात्या वतीन सुमार 18 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल मतदारसंघातल्या आमठाणे धरणाचेर रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन उबारतात. उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांचे हाजेरेंत ह्या कामाची बुनयाद घाले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी आणि सरपंच पंच वांगडी थंय हाजीर आशिल्ले. जो मेरेन पेडणे विमानतळार पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी कावंटर दिना तो मेरेन पेडणेकारांचें आंदोलन चालू आसतलें अशी शिटकावणी पेडणेकारांनी सरकाराक दिल्या. दर एका पेडणेकाराच्या घरात एक तरी चूल पेटची, तशेंच जांची जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर गेल्या तांकां कांय थळाव्यांक नोकरी मेळची अशी मागणी पेडणेकारांनी केला. जो मेरेन पेडणे विमानतळ पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी कावंटर दिना तो मेरेन हे पेडणेकार आनी तांचें आंदोलन चालू आसतलें अशी शिटकावणी पेडणेकारांनी सरकाराक दिलेली आसा. तांकां टॅक्सी कावंटर पेडणे हांगासर जाय अशें पेडणेकारांचें म्हणणें आसा. तो मेरेन हे पेडणेकार आंदोलनाक बसतले. प्रत्येक पेडणेकारांच्या घरात एक तरी चूल पेटची, तशेंच जांची जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर गेला तांकां किंवा तांच्या थळाव्यांक थंयच्या नोकरी मेळची अशी मागणी पेडणेकारांनी केला. मये मतदारसंघातल्या पिळगांव पंचायत वाठारांत उदकाची नवी पायपलायन घालतले. एसटी फंडांतल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोडून बागवाड्या वयल्यान माठवाडो ते सारमानस मेरेन नवी पायपलायन घालतले. ही नवी पायपलायन घातल्या उपरांत ह्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगले. मंगळारा ह्या नव्या कामाचो बुनयादी फातर घातल्या उपरांत तो उलयतालो. मये मतदारसंघातल्या पिळगांव पंचायत वाठारांत उदकाची नवी पायपलायन घालतले आणि एसटी फंडांतल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोडून बागवाड्या वयल्यान माठवाडो ते सारमानस मेरेन नवी पायपलायन घालतले. सध्या गोंयांत म्हादय न्हंयेचो विशय बरोच तापला. म्हादय वळयली जाल्यार फुडाराक पुराय गोंयभर उदकाचे संकश्ट येवपाक शकता अशी भिरांत मयेचे आमदार आनी फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाणें उक्तायला. मात म्हादयचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान निश्चितच योग्य उपाय काडटले असो विश्वासूय तांकां आसा. म्हादय वाचोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवचें अशें आवाहनूय ताणें केलां. सध्या म्हादय वाचोवची आनी म्हादय हो विशय सबंद गोंयांत चर्चेत आसा. चर्चेचो असो विशय म्हटल्यार म्हादय सध्या बरोच गाजलेलो आसा. म्हादय जर वळयली जाल्यार फुडाराक पुराय गोंयभर उदकाचें संकश्ट येवपाक शकता अशी भिरांत मयेचे आमदार आनी फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाणें उक्तायला. फाट दुखप वेगवेगळ्या गजालींक लागून जावं येता. पिराये प्रमाण फाटीचे दुखी चड प्रमाणात जातात. सुमार 30 ते 40 वर्सां पिरायेचेर ह्या फाट दुखपाक सध्या सुरवात जाता. व्यायामाचो उणाव, फ्रॅक्चर जावप, न्हिदपाची स्थिती, गुरवारपणांत आरोग्य मुद्रा, ताण, चिंता, धुम्रपान करप, कुडीचें वजन चड आसल्यार सुद्दां फाटीचेर चड ताण पडप आनी हेर कारणांक लागून फाट दुखपाची कारणां मुखार येता. पिरायेची 35-40 फुडें वर्सां जालीं काय फाट दुखपाची दुयेंसां मनशाक लागू जाता. ताका लागून व्यायाम नियमीत करचो. व्यायामाचो उणाव, फ्रॅक्चर जावप, न्हिदपाची स्थिती, गुरवारपणांत ही फाटदुखी खूब मनशाक उप्रासता.
8 नोव्हेंबर 2016चे राती 8 वरांचेर केंद्र सरकारान घातिल्लो नोटबंदीचो निर्णय मात्तूय घटनाबाह्य ना. तो निर्णय घेताना जी प्रक्रिया चालीक लायिल्ली तिच्या आदाराचेर हो निर्णय अवैध म्हणपाक मेळना. RBI कायद्यांतले हे विशयाचे कलम असंविधानीक म्हणपाक मेळना अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां. तांणी सोमारा नोटबंदी आडच्यो सगळ्यो 58 याचिका भायर मारल्यो. नोटबंदी आनी ताचे फाटले हेतू काळो पयसो काबार करप, आतंकवाद्यांक ते वरवीं मेळपी निधी आनी हेर संबंद आसा, पूण हो साध्य जालो वा ना हो एक वेगळो मुद्दो आसा. नोटी बदलपाक 52 सप्तकाचो वेळ दिल्लो तो अवास्तव म्हणपाक मेळचे ना. कायद्या प्रमाण केंद्र सरकाराक खंयच्याय मूल्यांच्यो नोटी रद्द करपाचो अधिकार आसा अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयंट जाल्ल्या टॅक्सीकारांक 2 वर्सां खातीर येरादारी कर माफ करपाची निर्णय सोमारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. गोंयच्या येरादारीत ॲपाच्या टॅक्सीची गरज आसा त्या खातीर सरकारान ही सोय सुरू केल्या. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वरवीं हे ॲप चलतले अशी माहिती मंत्र्यान दिल्या. गोवा टॅक्सी ॲपाक जॉयंट जाल्ल्या टॅक्सीकारांक 2 वर्सां खातीर येरादारी कर माफ करपाचो निर्णय सध्या सोमारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जालो. गोंयच्या येरादारीत ॲपाच्या टॅक्सींची गरज आसा ते खातीर सरकारान ही सोय सुरू केल्ली आसा. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वरवीं हे ॲप चलतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन आनी दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. म्हादय उदका विशीं निर्माण जाल्ल्या प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यान आपोवणे केल्ल्या सर्वपक्षीय बसकेक विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी बहिष्कार घातलो. भाजपा अपक्ष आमदार आनी मोगो सोडून खंयच्याच पक्षाचो आमदार ह्या बसकेक हाजीर रावूंक ना. विरोधी पक्षाक म्हादयचें कितेंच पडूंक ना, ते म्हादयाचेर राजकारण करता असो आरोप करीत भाजपाचें सरकार म्हादयाचो प्रस्न सुटावो करपाक सक्षम आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलें. ह्या विशीं कायदेशीर लढो दितनाच केंद्र सरकारा कडेन म्हादय विशीं सरकार 3 मागण्यो करतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची बेगोबेग भेट घेवन केंद्र सरकारान 8 दिसां भितर कर्नाटकांत दिल्ले DPR फाटीं घेवचे अशी मागणी गोंय सरकारान करची. तशें जायना जाल्यार मुखेलमंत्र्यान पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन केल्या. तशेंच म्हादय वाचोवपा खातीर विधानसभेत खासा अधिवेशन घेवन ह्या विशीं निर्णय घेवपाक जाय अशें विरोधकांनी म्हटलां. सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवन सध्या म्हादय वाचोवपाची गरज आसा. केंद्र सरकारान 8 दिसां भितर कर्नाटकांत दिल्ले DPR फाटीं घेवचे अशी मागणी सरकाराक करची. तशें जायना जाल्यार मुखेलमंत्र्यान पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी लेगीत विरोधी पक्षांनी सध्या एकठांय येवन केला. म्हादय वाचोवपा खातीर विधानसभेत खासा अधिवेशन घेवन ह्या विशीं निर्णय घेवपाकूच जाय अशें विरोधकांचें म्हणणें आसा. विरोधी पक्षांक सरकाराचेर टिका करपाचो लोकशायेत हक्क आसा, पूण जेन्ना राज्या खातीर सर्वपक्षीय निर्णय घेवपा खातीर तांकां सरकाराचें आपोवणें वता तेन्ना तांणी सरकाराच्या मुखार आपलें म्हणणें मांडूंक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलां. म्हादय प्रस्नाचेर मुखेलमंत्र्यान आपयल्ल्या बसकेक विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालून राजकारण केलें असोय आरोप रोहन खंवटेन केला. विरोधी पक्षांक सरकाराचेर टिका करपाचो लोकशायेत हक्क आसा अशें रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा, पूण जेन्ना राज्या खातीर सर्वपक्षीय निर्णय घेवपा खातीर तांकां सरकाराचें आपोवणें वता तेन्ना तांणी सरकारा मुखार आपलें म्हणणें मांडपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हटलां.
जेन्ना रेल्वे खातीर लोकांची जमीन पयलींच संपादीत जावन लोकांक तांचे पयशे मेळिल्ले आसा जाल्यार उपजिल्लोधिकाऱ्यान परत एकदा लँड एवॉर्ड घोशीत करपाची गरज कित्याक असो प्रश्न करीत गोंयचो एकवट संघटनेन रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक परत एक फावट खर विरोध केला. पश्चिम वाठारांतल्यान खंयचोच रेल्वे ट्रॅक व्हरचो न्हय अशें सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश आसतना लेगीत मुखेलमंत्री डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीर हाडपाक सोदता असो आरोप ह्या संघटनेचो फुडारी ऑलेन्सियो सिमोइझान केला. सोमारा भरपी सांखळेचो सप्तकी बाजार निमणे नव्या सुवातीचेर स्थलांतरीत केलेलो आसा. नुस्तें मार्केटा कडले मेकळे सुवातीत सप्तकी बाजार व्हेलेलो आसा तर सोमारा नव्या सुवातीत बाजार भरलो. बाजार दुसरे कडेन वेल्ल्यान बाजारांतल्या रस्त्याचेर निर्माण जावपी समस्या पयस जातली आनी पार्किंगे खातीर एक सुवात उपलब्ध जालेली आसा अशें नगराध्यक्ष राजेश सावळ हाणें म्हटलां.